लागी लागी 3 वर्सां सोंपली. 3 वर्सां सोंपता आसतना आमी सोसायटी सुद्दां पळयता पळय आसा बाकी कडेन आसा ती विरोधक कशे म्हणजे राजकीय दृश्टिकोनातून पळयता आमी पळयला. पयर ताणें आमी BSCची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक सगळ्या प्रकारचे विशय ज्यो फाटल्यो जितल्यो BSC मिटींग जाताल्यो त्याच धर्तीचेर तातूंत खंयच्याच प्रकारचो बदल हांवें करूंक ना आनी त्याच धर्तीचेर BSC मिटींग जाली आनी कंप्लीट जाली आनी कंप्लीट करूनच विरोधक सगळे गेल्ले आसा. म्हणजे तातूंत एक हांवें कितें वेगळें अशें जो विशय कॅबिनेटान म्हाजे कडेन दिल्लो आसा तो फुडले 15 दीस चलोवपाचें काम म्हजें आनी त्या नुसार ताका त्या एकंदर जो विशय आसा ताका मान्यता दिवपा संदर्भात मिटींग आसा. त्यामुळे विरोधक आपल्या भशेन ते आपलो विशय करतलोच. त्यामुळे विधानसभेचें सेशन जे आसा न्ही एज पर रूल जे आसा न्ही त्या चलोवपाचें ती ताजे पलीकडे हांव वचूंक शकना. म्हणजे तांची मागणी आशिल्ली की एक प्रश्न सत्ताधारी दिवचो एक प्रश्न विरोधकांक दिवचो. हांगा पळयलें जायत न्ही 7 जाण विरोधक आसा. आतां हांगा 33 जाण जे सत्ताधारी आसा तातूंत म्हजो कांय दोश ना न्ही. म्हणजे प्रत्येक आमदाराक जस्टीस दिवपाचें काम आसा आनी हाजे पयलीं जे आसा प्रत्येक ज्या क्वेश्चनाक जो ताजो लॉर्ड्स पद्दतीन येतालो आनी लॉर्ड्स पद्दतीन जे आसा न्ही कॅमेराच्या थंय कॅमेरा आसता त्या कोणाकच कांय करपाक मेळना. अशें स्थितीन हाजे पयलीं कितलींशींच वर्सां ही सिस्टम केल्ली आसा. ह्या सिस्टमीक हांव कसो बदल करता. म्हणजे हांगा प्रत्येकाक रुलिंगाक 33 आमदार आसा ताकाय जस्टीस दिवपाक जाय ताजे विशय आसता. म्हणजे हाजर तशें न्ही 7 विरोधक आसा म्हणजे सगळोच टायम हांवें विरोधकांक दिवचो म्हणजे सत्ताधाऱ्याचो कांय विशय नासता अशें विशय ना न्ही.